सेलिब्रेशन हांवें केला सेवा कार्यक्रम चालू उरतले म्हणटा आमच्या भारतीय जनता पार्टी खासगी मंडळाच्या वतीन आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस गोवा मेडिकल कॉलेज ताच्या वतीन म्हज्या बर्थडेच्या निमित्तान हेल्थ कॅम्प पाकिस्तान रवींद्र भवनात आयोजन केलें. ऑलमोस्ट मोर देन 250 स्टाफ हेल्थ डिपार्टमेंटाचा हाजर आमचे हेल्थ मिनिस्टर आणि बाकीचे सगळे स्टाफ कॉर्डिनेट करता की एकदम त्यांनी व्हडलो कॅम्प ऑर्गनायज फाटले आणि पुराय क्रिसमस आणि दनपारां 2 पर्यंत कॅम्पाचो लाभ घेवचो. कारण ऑलमोस्ट सगळे सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर्स आज माझ्या निरीक्षणात फाटलेच्या रवींद्र भवनात गायनेक पर्यंत आणि कार्डिओलॉजिस्ट पासून ते पल्मोनॉलॉजिस्ट पर्यंत तीन डेंटल फुल ओपीडी केला. दनपारां 2 पर्यंत ओपीडी चालू म्हणटा पुराय परिसरातल्या सगळ्या चाचण्यांनी म्हणल्यार सगळ्या जाणांनी येऊन त्या कॅम्पाचो लाभ घेवचो आणि कॅम्पाचो लाभ घेता हीच माझ्या खातीर व्हडली शुभेच्छा आसा. कारण वेगळी शुभेच्छा दिवपा खातीर कोणीच हांव आसा तशी येवचो न्ही आणि कोणी मेळपाकूय येवचो न्ही. हांवें पयलीं डिक्लेअर केला. आमचे हॉनरेबल सीएम सराचो वाडदिवस आशिल्लो पण एज अ स्टेट्समॅन म्हणटा तशें तांच्यांनी एक सगळ्यांक एक मॅसेज दिलो ड्यू टू काश्मीर अटॅक ऑन टुरिझम तांच्यांनी एक मौन दवरलें आणि त्याच्या प्रमाणे तांच्यांनी आयचे सगळे प्रोग्राम कॅन्सल जाले. पण शेवटी हे जे सरकार आसा हे लोकहिताय आणि अंत्योदय तत्वाचेर चलता. त्याच्या खातीर ह्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चांनी किंवा सगळ्या मंडळांचो हो हेल्थ कॅम्प दवरलेलो तो मात्र तांच्यांनी चालू दवरला. ते कसलेच सेलिब्रेशन करनासतना कसलेच पुष्पगुच्छ सुद्धा एक्सेप्ट करनासतना हांगा सिम्प्लिसिटीन हांगा आयले. सगळ्या डॉक्टरांच्यो कुर्बा वाडयली जे हांगा डॉक्टर स्पेशल सगळ्यांक चेकअप करपाक आयले जीएमसीचे आणि तशेंच खूब लोकूय आयले आणि बऱ्या पैकी हो कॅम्प चालू आसा. आणि बऱ्योशो फॅसिलिटीज म्हणटा तशें सगळ्या तरेचे पिडियट्रिशन मागीर गायनेक म्हणजे जायते दोतोर डेंटिस्ट जावं सर्विकल कॅन्सर जे सगळे डिटेक्शन करपी सगळ्या तरेचे बरे डॉक्टर जे आमकां जीएमसीन मेळना ते डॉक्टर हांगा सगळे आसात. आणि सगळ्यांचो जो फायदो आसा हो स्थानीक लोकांक जाता ते पळोवन दोतोराचे आपलो वाडदिवस परिपूर्ण तरेन मनयलो लोकांच्या खातीर अशें तांकां दिसलें आणि त्या कृतज्ञते भावनेन तांच्यांनी सगळ्या डॉक्टरांक सुद्दां बरें करूं म्हणून तांकां धन्यवाद केला. म्हणजे आमच्या पक्षाच्या वतीनसून आमकां एक आदेश येयल्लो आसा की जी सेवा करपाक कोणाक म्हणजे शक्य आसा त्या वेगवेगळ्या भागांनी वचून ओल्ड एज होम आसा किंवा स्कुलां आसा किंवा हॉस्पिटलां आसा अशा ठिकाणाचेर वचून सेवा दिवपाचें सत्कार्य चालू आसा. आनी आयज त्याच अनुशंगान आमी आमचे ज्या मये मतदारसंघात जी ओल्ड एज होम कोडण आसा आनी कारापूर ह्या दोनूय ओल्ड एज होमांक आमी आतां विजीट दितले.